एक्सायज गार्ड्स आता कर्नाटकान इलेक्शन आसा म्हणून आमी तांकां हांवें स्ट्रिक्ट विजिलन्स दवरा म्हणून. सो गाडी फास्ट येयली ताणें ताका पिल्लूक मारली गाडी मातशी फुडें वचून रावली. सो तो थंय धांवन वयता म्हणसर ताणें ड्रायव्हरान उडकी मारली आनी धांवलो तो. सो फाटसून पळयलें जाल्यार सम प्लास्टीक कंटेनर्स वर आनी मागीर सकयल तेणी पयलें तो सगळो लिकर आसलो. गाडीचे डॉक्युमेंट बी कितें मेळ्ळा? गाडयेन डॉक्युमेंट्स कांयच ना. ओके. आणि कोणी कोणी हेल्प केलं तुमकां हे ओवर स्टिंग ऑपरेशनाक या? रेस्टिंग ऑपरेशन माझे सबऑर्डिनेट्स अमोल हरमलकर, निलेश नाईक, दोघे एक्साइज इन्स्पेक्टर, प्लस आमचे राणे गार्ड असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, आमचे गार्ड निलेश, अर्जुन, अभित आणि प्रसाद, प्लस सागर, आमरे आणि सुभाष. ओके सर, आता कर्नाटकांत ऑलरेडी इलेक्शन जालें, कालच्या नॉमिनेशन फॉर्म फायल करपाक सुरवात जाली. काल खंय तरी रावंड अबाउट 37 करोड्साचे थंय बनावट नोटो मेळ्ळ्यो. त्या फाट पयचे आयज खंय तरी हांगा व्हडली रेड तुमी मारली आसा. अशेंच तुमचे थंयचे इलेक्शन जाय पर्यंत अशेंच तुमचो हे कारवाई चालू आसतली काय? आमची स्ट्रिक्ट विजिलन्स आसा आणि आमी हांगा 24/7 सगळे व्हेकल्स चेक करतात आणि बारीक सुद्धा व्हेकल्स आमी सारखे थरस चेक करून धाडटात.